केल्ले आसा आनी आमचे ह्या ल्हान ल्हान ही जी माणकुली भुरगीं आसा तांचे खातीर आनी आमच्या आवया खातीर ह्यो अंगणवाडी आमी सगळ्यो रिपेर आनी रेनोवेशन आनी नूतनीकरण केल्लें आसा. पण आनी हांगा ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे दोनूय ZP आसा निलेश आनी आमचे तुमची सरपंच दीपा, सगळे पद सदस्य आसा, आमचे मंडळ अध्यक्ष आसा श्रीपाद, ह्याचे तुमी सगळो म्हजो सत्तरीचो परिवार आनी आमची ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं जी आमची फ्युचर आमच्या गांवाचे आमचे सत्तरीची फ्युचर ही आमची ल्हान माणकुली भुरगीं आनी तांचे फुडाकार बरो उज्वल जावचो म्हणून सुरवात जाता ह्या अशा अंगणवाडीच्यान. आनी अंगणवाडी जेन्ना अशी बरी सुरची आमी ताका बरे पैकी हांगा सगळी सोय सुविधा आनी पोषण सगळें हांगा आमी दितली तेन्नाच ही आमची भुरगीं आनी आवयाकय दिसतलें म्हाका तरी दिसता की आपल्या ह्या अंगणवाडीन हाडून आपल्या भुरग्यांक हांगा शिकोवन आमी फुडें व्हरया म्हणून मागता की प्रत्येक आवय कडेन की तुमी तुमच्या अंगणवाडीची स्ट्रेंथ कमी जावपाक दिनाका. प्रत्येक पंचाकय सांगता तुमच्या वाड्यार पळय खंयच्यो अंगणवाडी आसा त्यो तर अंगणवाडीन तर आवयांनी तर आनी बापयांक तर आपल्या भुरग्यांक तर काडून दुसऱ्या स्कुलान घालें, दुसऱ्या कडेन तर घालपाक सुरू केलें आनी अंगणवाडीन घालपाक तर बंद केलें जाल्यार सगळ्यो अंगणवाडी बंद पडटल्यो. मागीर ज्यो हांगा अंगणवाडी टिचर शिकयता, अंगणवाडी हेल्पर, अंगणवाडी वर्कर शिकयता तांचें मागीर कितें फ्युचर. म्हणटच तुमी येवजियात आवय बापाय कडेन मागता की जेन्ना तुमी तुमच्या भुरग्यांक इतलीं वर्सां ह्यो चलिल्ल्यो अंगणवाडी आज कालच्यो न्ही ह्यो कितले वर्सां चलिल्ल्यो अंगणवाडी फक्त आतां फरक इतलोच की त्यो अंगणवाडी अश्यो ल्हान ज्यो आशिल्ल्यो ताका सगळे आमी फॅसिलिटीज दिल्ले आसा. किचन नाशिल्ले कडेन किचन दिल्लें आसा, टॉयलेट नाशिल्ले कडेन टॉयलेट बांदिल्लें आसा आनी सगळ्यो अंगणवाडी बरें टायलिंग, बरें रुफींग, स्लॅब मारून बरे पैकी तुमकां स्टोर रूम आनी सगळें तुमचें सामान म्हणजे पोषण जे भुरग्यांचें आसा जेवण तांगेलें आवया खातीर भुरग्यां खातीर पोषण खंय तर एक जाग्यार मेळटा तें अंगणवाडीन मेळटा. थंय बरे पैकी साधन सुविधा मेळटा. म्हणटकच हांव प्रत्येक आवय कडेन मागता की आपल्या भुरग्यांक अंगणवाडीत सोडून दुसऱ्या कडेन खंयच तुमी एडमिशन करनाका कित्याक ऑटोमॅटिकली अंगणवाडीच्यान डायरेक्ट मागीर प्रायमरी स्कूल आनी मागीर आमचे फुडल्या हायस्कूल आनी कॉलेजीक वचपाक तांकां मेळटलें. म्हणटकच अंगणवाडी जर बंद जाल्यो जाल्यार जो फायदो आमकां आज भुरग्यांक आनी आपल्या खंयच्या प्रत्येक आवयक मेळटा तो बंद जातलो. म्हणटकच तुमची स्ट्रेंथ जी आसा अंगणवाडीची ती बंद करनाका आनी हांव आभारी आसा की आमचे माननीय मुख्यमंत्री आनी PWD मिनिस्टर आनी आमचे तुमचे WCD मिनिस्टर आमचे बाबा तुमचे बाबा आनी विश्वजीत राणे तांच्या पाठिंब्यान आमी ह्यो अंगणवाडी उबे करपाक पावले वेगळ्या जाग्यांनी आनी आज कितलेशे अंगणवाडीचे आज उद्घाटन जाल्लें आसा. ही 34 अंगणवाडी ही PWDचे थ्रू एक आतां अंगणवाडी जाली, GSIDCचे थ्रू 2 अंगणवाडी जाल्यो ज्यो बाबान CSRचे थ्रू कंपनीचे थ्रू मेडिकल कंपनीचे थ्रू बांदून दिल्ल्यो आसा. सो 4 पंचायती वेगळ्यो अंगणवाडी आमी बांदून दिल्यो आनी ताजो फायदो आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक जातलो, आवयांक जातलो. स्ट्रेंथ कमी जावपाक दिनाका. स्ट्रेंथ आतां फुडल्या फावटी जेन्ना हांव CDPO कडेन उलयतलें तेन्ना तिणें म्हाका सांगपाक जाय की हय भाभी तुमची अंगणवाडीची स्ट्रेंथ वाडल्या म्हणटकच ही अंगणवाडी बंद जावपा ना. पयरूच एक केडीची अंगणवाडी बंद जाली कित्याक थंय भुरगीं जाल्लीं 4. ताजे खातीर डायरेक्टरान ती अंगणवाडी बंद केली. त्या टिचराक मागीर पयस खंय उजगांवा घाले, धारबांदोरा घाले. मागीर म्हाका कितले उलोवन डायरेक्टराक रिक्वेस्ट करून कशे भशेन त्या 2 अंगणवाडी हेल्पर आनी टिचरीक परत सत्तरीन शिफ्ट केले हांवें आनी हांगा खंयचे तरी ते अंगणवाडीन खंय तरी आतां शिकयता आनी हेल्प करता ती एकटेक एक कडेन घाल्या दुसरे कडेन घाल्या पण ताका सॅलरी मेळटा तांच्या धारबांदोरा सॅलरी घेवपाक थंय वचचें पडटा. म्हणजे अशें तर हांवें आयकलें की